इतिहास पवित्र आत्मो शिसांचेर घुणघणान देंवता. चॅप्टर 2. 50व्या दिसाच्या उत्सवाच्या समयार तीं सगळीं एकेच सुवातेर जमलोलीं आसलीं. अवचितूच झुणझुणीत वाऱ्या सारको सर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तीं आसलीं तें आख्खें घर भरलें, आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन तीं वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागलीं. मोलबाखाला आसलेल्या दर एका राष्ट्रांची भक्तिवंत जुदेव मनशां जेरुसल्याक वस्तेक आयिल्लीं आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक घुस्पलो. थोटाकोन आनी अजाप जावन तो लोक म्हणूंक लागलो, "हीं उलयतात तीं सगळीं गालिलियेकारां न्हय? आमचे मदल्या जोण एकल्याचे आवय भाशेन तीं उलयतात म्हूण आनी आमी आयकतांव तें कशें तर? आमी पार्थी, मेदी आनी एलामीत आनी मेजोपोटामियांतलो, जुडेयांतलो आनी कापाडोसियांतलो लोक. आमी पोंतुसांत, आजियेच्या प्रांतांत, फ्रिजियेंत आनी पानफिलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना भोंवती आसलेल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, आमी रोमा थावनूय आयिल्लो जुदेव लोक आनी तांची नवशिसां, त्या भायर क्रेतकारां आनी आरबी, तरी आमी सोमेस्तांनी परगटलीं देवाचीं श्रेश्ठ कर्तृत्वां आयकतांव तीं एकलो आपले खाशा भाशेन आयकता. हें कशें? तीं सगळीं थोटाकलीं आनी सारकींच घुस्पोन एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, हें आनी कितें? पूण दुसरीं मस्कऱ्यो करून म्हणटालीं, हीं मनशां नवो सोरो पिवन बरींच लाल जाल्यांत. पेद्रू पयलेच फावटी पुनर्जिवन जेजूक परगट्टा. तेन्ना पेद्रू इकरां बरोबर उबो रावलो आनी ताळो उबारून असो उलयलो, जुडेवानो आनी जेरुसल्यांत वस्तेक आसलेल्या सोमेस्तांनो, हें जाणो जायात आनी हांव सांगतां ताका चीत दियात. तुमी समजतात तशें हीं मनशां बेबदी जावंक नात, कित्याक आतां सकाळचीं 9 वरां जाल्यांत. पूण जोएल प्रवाद्या वरवीं जें देवान सांगलोलें तें आतां घडोन येता. निमाण्या दिसांनी उलयता तो सर्वेस्पर, सगळ्या मनशाकुलाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलों. तुमच्यो पूत धुवो संदेश दितलीं, तुमचीं तरणाटीं दर्शनां पळयतलीं आनी तुमचीं जाणटीं सपनां सपणयतलीं. आनी खरेंच त्या दिसांनी म्हज्या गुलामांचेर पर्यान दादल्यांचेर तशें बायलांचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलों आनी तीं संदेश दितलीं. वयर मोलबार हांव अडभुतां करून दाखयतलों आनी सकला पृथ्वीमेर खुणां अजापां, रगत, उजो आनी धुंवराचीं कुपां. श्रेश्ठ आनी तेजवंत सर्वेस्पराचो दीस उदेंवचे आदीं सुर्याचो जातलो काळोख आनी चंद्रिमाचें जातलें रगत. तेन्ना सर्वेस्पराचें नांव घेतात त्या सगळ्यांक सोडवण मेळटली. इस्रायल पोज्जेच्या भावां भयणींनो, हीं म्हजीं उतरां चिंतान आयकात. देवान तुमचे मोदें नाजारेतकार जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशीं देवान अचोऱ्यां आनी विजमितां आनी खुणां केलीं ही सगळी खबर तुमी जाणोत. आपले थारायिल्ले येवजणे प्रमाणें सगळें आदीं फुडेंच जाणो जावन देवान जेजूक पराधीन केलो आनी तुमी ताका समूत नासलेल्या मनशांचे आधीन करून खुर्सार हुमकोल लायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मन्नाच्या बांदपासांतलो सोडून ताका पुनर्जिवंत केलो. कित्याक ताका आपल्या चोपक्यांत धरूंक मन्नाक कशेच भाशेन पदवी आसूं नजो आसली. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच आलो ना. देखून म्हजें काळीज मुरगोडटा, म्हजी जीब उलासता, म्हजी कूड पर्यान बोरवाश्यान सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो जीव नरकांत सांडचो न्हय
सांडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताचो विनाश जावंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. भावां भयणीनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन आमच्या पोरजापोटी दाविदा विशीं सांगूं येता. तो मेलो आनी ताका पुल्लो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मोदें आसा. म्हणटोच प्रवाडी जावन आपणाक देवान केल्ले बासावणेची दाविदाक खबर आसली. ताचे संस्थीच्या एकल्याक ताच्या शिवासनार आपूण बसयतलो म्हूण खुद देवान ताका सोपूत दिलो. देखून ताणें क्रिस्ताचें पुनर्जिवंतपण आदीं फुडेंच पळयलें आनी अशें परगट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तोच, जिचो देवान विनाश जावंक दिवंक ना, ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताचे गोवाय. देवान ताका आपले पदवेन सर्गार उबारून व्हेल्या उपरांत बासायल्लो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर धाडलो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तें हेंच. कित्याक दावीद सर्गार चडूंक ना, तरी ताणें म्हणलां, म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाताक बस, तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. म्हणटोच तुमी खुसार मारलो त्या जेजूक देवान इस्वर आनी क्रिस्त मेलो म्हूण इस्रायलाचें आख्खें घराणें सगळे खात्रेन जाणो जावचें. 3,000 लोक जेजू तारकाक मानून घेतात. हीं उतरां आयकलीं तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदुतांक तांणी म्हणलें, भावांनो आनी आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसणें जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बालां खातीर आनी पयस आसलेल्या समेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नश्टे पिणकेंतली तुमकां सडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी तांच्या उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें. त्या दिसा सुमार 3,000 लोक तांच्या जोम्यांत भितर सरलो. पयल्या क्रिस्ती भावां भयणीच्या जोम्याचें जिवीत. तीं धर्मदुतांची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकठार सांबाळूंक, तशेंच उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकनासलीं. सगलो लोक थोठाक जातालो, कित्याक धर्मदुतां वरवीं पुस्कळ विजमितां आनी खुणां घडटालीं. भावार्थी सगळीं एकवटांत जियेतालीं आनी तांचें सगळें बागा आसलें. तीं आपलीं भाटां विटां विकतालीं आनी विक्रेचो दुडू जण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वांटतालीं. एकाच मनान दिसपटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक तांच्या एका घरांत एकठांय जातालीं. आनी खुशालकायेन आनी काळजाच्या भोळेपणान तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर हें.